आमचो पायक्यो विठ्ठल माऊली आनी सायबिणीच्या आशिर्वादान आयज हांगा हे आमचे गोवा फॉरवर्ड फॉर्म भरले आसा आनी आमकां गोंयची श्रीफळ म्हणून गोंयची श्रीफळ हे आमकां चिन्ह लाभलेलें आसा। जेन्ना आमी कसलें कारण करपाक जेन्ना मुखार सरता तेन्ना आमी आमचो गोंयचो अभिमान म्हणून एक नारळ मुखार दवरून आमच्या कार्याक सुरवात करता। तशेंच आयज हांवें आमचो श्रीफळ हें म्हाज्या हाती दिल्लें आसा तें घेवन हांवें मुखार सरपाचें अशें चिंतलें आहा सगळे सपोर्टाचेर आनी सगळे हांव आमचे जो सपोर्ट आसा तांकां सांगपाक सोदतां ह्या गृहिणीन तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या सपोर्टाचेर हें पयलीं पाऊल ह्या मैदानाचेर दवरलें आसा तें पाऊल अशें तुमी जशें आमी पंढरपुरा आमचे सगळे वारी घेवन वयता तशीच सगळ्यांनी 20 तारखेक वारी येवन ह्या आमच्या श्रीफळाक आपलो मान दिवन ताका विजेती करचें आनी विजेती करून लोकांनी दाखोवन दिवचें आमी कोणाच्या तुकड्याचे जगपाचे लोक न्हू, आमी कश्ट करणारे लोक, आमी धाडसी लोक आनी कोणाकूच आमी अशी बळी पडणारे लोक न्हू अशें आपूण दाखोवन दिवचें आनी ह्या श्रीफळाक आपलो मान दिवचो। आमची जी हातीची मूठ आसा ती 5 बोटाची मूठ आसा ती मूठ कोणाचें सोडपाक जावपाना आनी जो आपूण सोडपाक प्रयत्न करतलो ते खंय लागत म्हणून आमी सांगपाक शकना अशें हांव लोकांनी मागता। तशेंच फाल्यां सकाळ समज तुमच्या आशिर्वादान म्हाका समज तूं सक्सेस मेळ्ळें जाल्यार हांव पयलीं म्हणल्यार आमच्या बायलां खातीर आपलो आवाज उडयतालें आनी कितें तेजी हें आसा आपल्यो म्हाजे कडेन अपेक्षा आसा जाल्यार हांव त्यो तिंगेले पयलीं समजून घेतले आनी जे जिल्हा पंचायती कितें फंड्स आसा त्या फंड्सा प्रमाणे हांव तिंगेली कामां करपाचो प्रयत्न करतलें आनी जाता तितलो चडांत चड फंड्स हाडून हाजी तेंचें काम करपाचें प्रयत्न करतलें। तशेंच म्हागेलो घोव संतोश गांवकार ताका तुमी सगळे लोक वळखता तो उगे पंचायतीक 2 फावटी पंच सरपंच जाल्लो आसा आनी तेणी जिल्हा आमची उगेची पंचायत ही पास करून हाडून चवथी केल्ली आसा। तशेंच तेजो फाल्यां सकाळ म्हाका भरपूर सपोर्ट आसतलो तशें आमचे कार्यकर्ते आमचे तशें कावन्सिलर आमचे एकटे जाल्ले पार्ट्यो तांचो म्हाका भरपूर सपोर्ट मेळटलो आनी त्या सपोर्टाचें हांव तुमचें काम करून मुखार वयतलें। तशेंच हांव म्हाज्या भावाक भयणीक एक लास्ट सांगपाक सोदतां तुमी आयज सांगपाक सोदतां आयज हे गृहिणीन तुमच्या सगळ्या सपोर्टाचेर तुमच्या सगळ्या विश्वासाचेर आनी तुमच्या आदाराचेर हे फॉर्म भरून आयज हांगा हे गृहिणीन आदन दवरलें आसा ते आदनाक तांदूळ घालपाचें हेका फापर मारून उडोवपाचें हें तुमी ते 20 तारखेक सगळ्या लोकांनी दाखोवन दिवपाचें आहा अशा आदाराचेर हें राजकारण आमचें चलता। तुमचो सपोर्ट म्हाका पूर्ण जाय आनी मुखार एक गृहिणीक एक मुखार वचपाची एक संदी दियात। जाल्यार सांगे म्हणटा ते आमी विकले गेले वयतले सांगे म्हणटा ते हातान मेळचे ना। आयज कितल्योश्यो महिला थोड्योच महिला उरलेल्यो आहा ज्यो महिला ह्या बीजेपीक जावं सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसायच्या दादागिरीक भिना तातली एक ही महिला ह्यो महिला राखील्ली महिला जांचेर एटॅक जालो जांकां जायती हिंगा सांग्यार गुंडागिरी जाली हाचेर इलेक्शन जातलें। आयज म्हाका याद जाता रिवण मतदारसंघ हो ST वुमनाक रिजर्व जालो उगे आसतले भाटी आसतले वाडी आसतले नेत्रावळी रिवण आसतले हे एकूच पंचायतीन भारतीय जनता पार्टीक एक बायल मनीस ना काय कितें एक कार्यकर्ती तरी तला मोलाची ना काय कितें की बायली बारशे पंचायतीची एक बायल मनीस हिंगा हाडची पडटात आनी आमचेर कॅन्डिडेट म्हूण लागली गेली वयतात फक्त आपलो ब्लॅकमेल टॅक्टीक बंद करपा खातीर आपल्याक खंय तरी हो राजेश गांवकार एक्सपोज करतलो म्हूण खंय तरी एक बायली मनीस हिंगा कॅन्डिडेट म्हूण दिल्ली आहा हे लोकांनी विचार करपाक जाय। रिवण मतदारसंघाच्या लोकांनी विचार करपाक जाय। रामा काणकोणकर जो ST समाजाचो लिडर आहा हाचेर एटॅक जालो तेन्ना सांगेच्या लोकांनी एकठांय येवन एक कॅन्डल लायट मार्च काडली तेन्ना होच राजेश गांवकर ज्या मनशान निशेध सुद्दां करूंक ना रामा काणकोणकराचेर एटॅक जालो तेन्ना पूण जेन्ना त्या मेणवती जी रॅली काडली त्या रॅलीक आशिल्ल्या लोकांचेर कंप्लेनंट म्हणून सुभाष फळदेसायान हाका एक बोकडो बलीचो बोकडो केलो आनी ST समाजाचेर जो एटॅक जालो राजेश गांवकाराचेर त्या मनशाचेर निशेध करपाचें सोडून ते मेणबत्ती रॅली कित्याक काडली ह्याचेर कंप्लेंट करपाक हो राजेश गांवकर गेलो। फक्त ST समाजाक रिजर्वेशना पुरतो उजार करप यूज करप हे हांचें कर्तव्य काय कितें। आयज ST समाज म्हणटा तो फक्त नांवा पुरतो उजार करपाक जाय काय कितें हे जावचो ना। रिवण मतदारसंघाचो प्रत्येक ST समाजाक उठतलो। आज रिवण मतदारसंघाची ST समाजाची बायल आज ताटपणे उबी राविल्ली आसात
आम्ही इंडिपेंडंट असतले, काँग्रेस पक्ष असतले, बाय राखी असतले, हे सगळे इंडिपेंडंट दोतोर आमचे आनंद असतले, बाकीचे आमचे काकोडकर, बाकीचे सदानंद गावडे, चंद्रकांत बाब भाटीचे, हे सगळे लोक एकठांय येयल्ले आहात. कारण आमकां जी सांग्यात ती दादागिरी वेगळे वेगळे दिशेन व्हरपाची ना. काँग्रेस पार्टीन डिसायड केलें की आमकां सेपरेट वचपाचें ना, कित्याक आमकां मतां फोडपाची ना. काँग्रेस पार्टी आमचे बरोबर रावल्ली आहा. आयज बाकीचे पार्टी, बाकीचे लिडर बाब आमचे बरोबर रावल्ले आहात. नेत्रावळीतले एक कॅन्डिडेट आसलो बाब नोलू वेळीप, तांची मिसीस आमचे बरोबर रावल्ली आहात. हे कित्याक? कारण ही दादागिरी वेगळ्या दिशेन वचपाक नाका. हे आमी एकजुटीन 20 तारखेर हाजो मात करतले. आनी जेन्ना 22 रिजल्ट येतलो तेन्ना सांग्या वयली रिवण मतदारसंघाची स्वाभिमानी कॅन्डिडेट जिंकल्या हो न्यूज येतलो. कारण आमच्या मतदारसंघाचे बायल मनशे निवडून हाडपाक रिवण मतदारसंघाचे लोक सक्षम आहा हे आमकां सांगपाक जाय. आनी एक फावट गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आभार मानता. आमच्या उमेदवाराक तांणी तिकेट दिली. काँग्रेस पक्षाचे आभार मानता. बाबा अमित पाटकर, बाब युरी आलेमाव, बाब विजय सरदेसाय, तांणी सगळ्यांनी मान्य करून ही उमेदवार आमकां दिल्ली आहा. काँग्रेस पक्ष आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष बराबर वचून गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उमेदवार नाल्लाचेर सिंबॉलाचेर तुमचो शिक्को मारून 20 तारखेर बाय साईन्या संतोष गांवकर हाका भरघोस मतांनी जिखून दिला. युतीचो कॅन्डिडेट म्हणून नाल्लाच्या चिन्हाचेर आपले फॉर्म भरिल्ले आसा. त्या खातीर सगळ्यांक हांव पयलीं ताचे आभार मानता. आनीक अशें चिंतता की तांणी सगळ्यांनी एक बरें रावून ताका निवडून हाडचो. आतां हो रिवण मतदारसंघ हो रिजर्व केल्लो एसटी खातीर. आनीक एसटी म्हणली की 5 पंचायती हे रिवण मतदारसंघात येतात. आनी अशी परिस्थिती जाल्या की आज बीजेपीन जो कॅन्डिडेट पळय दिला तो कॅन्डिडेट खंयच्या तरी दुसरे पंचायतीचो भायलो. अशी दिसून येता की आज बीजेपी कडेन ह्या 5 पंचायती कॅन्डिडेट ना काय कितें, किंवा दुसरी गजाल अशी म्हणून येता की सुभाषाक मान्य आशिल्लो कॅन्डिडेट हातूंत भितर ना. हाचो अर्थ असो की सुभाषाक ह्या कॅन्डिडेटाचेर जे कॅन्डिडेट जे 5 पंचायती आसा ताचेर विश्वास ना. सुरेश केपेकार जो एक्टींग आमचो झेडपी आशिल्लो ताका अस्स काडून सायडी उडयलो की मुखार 27 तो एका तकली वयर काडत म्हणून. आनी ही तिकेट रिजर्व करून हाडून तीय बी लेडीज हातूंकय राजकारण आसा. कित्याक ताका 27 परत राजकारण करूं जाय. हें राजकारण लोकांनी आज समजून घेवपाची गरज आसा. आनी ताजी मुखार जर वचत जाल्यार प्रश्न येता की आज राजेशाकच ताणें तिकेट कित्याक दिली. राजेशाच्या घरकांनी तिकेट कित्याक, तर राजेश आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हे तांची पळय गोड बंगाल पळय कितें चलता तें सगळी राजेशाक खबर आसा. आनी राजेशान धमकी दिल्ली की आपूण पार्टी सोडटलो आनीक आपूण सायडी सोडटलो म्हणून. जर राजेशान जर पार्टी सोडली जाल्यार आपल्यालें गोड बंगाल सगळें ओपन जातलें. कितली जॉब्स कमी केली, कितली कोणाक पयशे दिले हे सगळें राजेश वाऱ्यार घालतलो. म्हणून नाइलाजान ही तिकेट आज राजेशाक दिवपाक पडल्या. हाजी दखल आज प्रत्येक रिवण मतदारसंघाच्या प्रत्येक एसटी बांधवांनी घेवपाची गरज आसा. जर तांकां दिसता की आमचो अधिकार जो आमचो स्वताचो अधिकार जर दुसऱ्या जर कोणाक काडून दिला जाल्यार तांकां तांची जागा दाखोवन दिवपाची आज ही वेळ आसा. आनी नक्कीच म्हाका दिसता की रिवण मतदाराचो एसटी सांबाळ चडांत चड बांधव ही ताका ताची जागा दाखोवन दितले. आनी 27 तो इलेक्शनाक उबो रावचो ना अशी परिस्थिती ताका ह्या इलेक्शनाक निर्माण करून दितले अशें हांव आशा बाळगितां. आनी प्रत्येकाक हांव आनी करून दितां की प्रत्येकान आज नाल्ल जे पळय आमी प्रथम फळ जे अशें नाल्ल आमचे आसात ताका मानून आमी मुखार वतात. त्याच प्रमाणे त्या इलेक्शनाक प्रत्येक जाण मनीस जो प्रत्येक एसटी बांधव नाल्लाचेर बटन नामतलो आनी आमचे साहित्य संतोष गांवकाराका भरघोस मतांनी विजय करतलो अशी आशा बाळगितां. सगळ्यांक पक्षाचा विजय सरदेसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. साईन्या ताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रिवणा जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक साहित्य संतोष गांवकर हिने जो युतीचो उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या चिन्हाचेर जो आज फॉर्म भरला आज तांच्या सपोर्टा खातीर आमी आयिल्ले आसा. प्रश्न इतलोच आसा की जिल्हा पंचायत रिवणा कॉन्स्टिट्युएन्सीक 5 पंचायती येता. म्हणून आज बीजेपी जी म्हणटा की आपल्याले इतले कार्यकर्ते आसा आमी इतले बायलां खातीर प्रथम हे करता, पूण आज एसटी बायले भितरलो ह्या 5 पंचायतींतलो एकूय कॅन्डिडेट हांकां दिवपाक सोदना. हातूंतल्यान हें कळटा की हांचे बीजेपी जे जाल्लें आसा मी आनी म्हाजा नारा नको दुसऱ्याचा वारा, म्हणजे फक्त तांच्याच फॅमिली भितर हें सगळें जावपाचें हें तांचें चल्लां. सो आज ज्या सुभाष फळदेसाय हे जे आज एसटी रिजर्व विमेन करून ताका दिसलें की आपूण हें सगळें राजकारण फिरयतलो आनी 2027ची वाट धरतलो, जाल्यार ताका सांगपाक सोदता आज बायलेक जेन्ना तुवें उमेदवारी हांगा दिवपाक आयली तेन्नाच्यान तुजे उतरती कळ हांगा आयिल्ली आसा. कारण 2027 जशें की आमी सांगलां बायलांच ही जी बायलां आसात तीच तुज्या अपयशाचें कारण जातलें. आनी तशेंच आज जी दादागिरी हांगा चल्ली आसा हांव सगळे लोकांक सांगता की आज प्रत्येक लोकांनी एकूच चिंतचें की आमकां हांगा जो उमेदवार आमचो प्रतिनिधी जाय असो जाय जाचे कडेन आमी ओपनपणे तांचे कडेन प्रश्न मांडटले किंवा आमचे नाराजी व्यक्त करतले. आमकां अशे दादागिरीचे मनीस नाका. सो सांग्यार दादागिरी चल्ला आनीक सबंद गोंयभरय चल्ला. गोंय अशें जालां आज
गोंयांत तूं केन्नाय पेपर उगडून पळय, एक तर दरोडे, चोरी, गुंडगिरी, सांग्यावयली दादागिरीचो अनुभव तुवें घेतला, तुजी वाचला, सगळे पेपराचेर आयला. पुलीस यंत्रणा म्हणटा ती सामके ताटाखालची मांदर जाला. तो DGP जो आसा तो कित्याक कितें उलयता. काल ताणें हाजे पयलें सांगलें की सिलिंडराचो स्फोट जालो म्हण काल ज्या हॉटेलांत. सो पुजा प्रकरणां पळय, क्लीन चीट दिली. आनीक सो गव्हर्मेंटाचे सगळे ऑफिसर इतले दबावा खाली वापरतात असं वावरतात. आनीक दुसरी गजाल जाला की जेन्ना अशी कितें घटना घडटा तेन्ना हेच बळी पडटात. काल तांणी 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले. 3 ऑफिसरांक सस्पेंड करपाचो प्रश्न नाशिल्लो. प्रश्न खरें म्हणजे त्या मंत्र्यांनी राजीनामो दिवपाची गरज आशिल्ली. कित्याक तर ऑगस्ट 24 तांच्याच एक आमदारान संकल्पा मोणकारान हो प्रश्न विधानसभेत मांडिल्लो. जर प्रमोद सावंत म्हणटा तर प्रमोद सावंत काना बोळे घालून विधानसभेत बसतालो काय कितें. ताणें पळोवपाचें की बाबा 24 ऑगस्ट जर ऑगस्ट 24 जर तांचो एक आमदार सांगता की तें इल्लिगल हॉटेल चलता आनी आज ते 23 लोक मरतरीर 25 लोक मरतरीर हे जागे जाल्ले. सो आज गरज आसा गोंयांक कितें जालां, गोंयांक सगळ्यांक लाचार करपाची तयार चल्ला. आनी फटीची स्किमी तुमी एक मुद्दम पळयात. BJPची प्रत्येक जेन्ना इलेक्शन येता खंयचेंय इलेक्शन येवं ते एक स्कीम हाडटात. फाटीं स्कीम हाडली तांणी सगळ्या तरुणां कडेन फॉर्म बंद घेतले की नोकरी लायता म्हण. पयशे खर्च करपाक लायले, त्या फॉर्माची चवकशी ना. आतां नवी एक स्कीम घेवन आयला की घर दिता म्हण. आतां घर दिता म्हणजे कशाक, तातूंत सुद्दां तांची क्लॅरिटी ना. घर दिता कशें घर दिता की प्रमोद सावंत जेन्ना म्हणटा की 72वाचें घर लिगल करता. 72वाचें घर लिगल करपाक प्रमोद सावंताची गरज ना. 72 कायद्यान 72वाची जी घर आसात कोणालेय प्रॉपर्टी आसूं मुणकार एक्टा प्रमाणे ती ऑटोमॅटीक कायदेशीर जाल्ली आहा. दुसरें तो कसं सांगता की 300 मीटर दितात. आतां हांव काणकोणचो, आमच्या गांवांत कोमुलदादीक सगळ्या गोंयकारांनी घर बांदल्या, गांवच्या लोकांनी बांदिल्ल्या. एकट्यालो 1,000 2,000 स्क्वेअर मिटराचें हें आसा. थंय फळफळावळ केल्ल्या, नाल्ल लायिल्ल्या, माडी लायिल्ल्यात. अशें हांकां तो 300 मीटर दिता म्हणटा आनी तांचे कडेन बरोवन लोक इतले पिशे जालात की तांचे कडेन तो बरोवन घेता, एफिडेविट करून घेता की आपल्यालें हें इल्लिगल आसा, आपल्या 300 मीटर दी म्हण. आतां 300 मिटराच्या वयली घर आसा तूं मोठोच जाल ना, म्हणजे तूं तांकां कमिटमेंट करपाक लायता आनी लोक पिशा भशेन ते फॉर्म भरप ताजें कांय जावपाचें ना. हें गव्हर्मेंटाक खबर आहा, लोकांक पिशी करतात. ही स्कीम जी म्हजें घर म्हणटी स्कीम जी काडला ती सांकवाळ सारक्या झोपडपट्टीक जे 100 मिटराचेर जे कोण रावता वयले लोक बिगर गोमंतकी तांकां फायदो जावपाक काडला. तांच्या वोट बँकींग चड करून मोविनाक भंय दिसता की वोट बँक करपा जाय आनी त्या दिवून अशी स्किमी काडटात. आज गरज आसा की हे बदल करपाचो. गोंयाक हो पूर्णपणे बदल जाय. ज्या तरेन गोंय चल्लां तें गोंय आतां नॉर्थ गोवा तरी सावथ गोवा आमचें सादारण सांबाळून दवरिल्लें आहा. नॉर्थ गोवाची परिस्थिती ही थायलंडा परस वायट जाल्ली आहा. प्रॉस्टिट्यूशन, गॅम्बलिंग आनी हे अशें इल्लिगल सगळें एक हें लिगल ना. आनी लिगल आसा त्या गोंयकारांक समज फाल्यां खंयचो एक गोंयकार सांग्यार सुद्दां गोंयकार एक लिगल कितें धंदो करतो म्हणलो ताका 1000 कटकट्यो. इल्लिगल हाका कांयच कटकट ना कारण तांचे हप्ते मेळटात आनी हे सगळे ऑफिसर आहात ते दबावा खाली वापरतात. तांणी एक ठरोवपाक जाय आशिल्लें की 24 आतां तो उजो लागिल्ल्या प्रकरणाक जी एक मोठी घटना अशी गोंयान केन्नाय अनुभवल ना अशी एक मोठी घटना जाता आनी त्या घटनेक लागून तुमी 3 ऑफिसर जे सस्पेंड केलात. एक मंत्री आपल्याली रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना. जबाबदारी आशिल्ली खरें म्हळ्यार प्रमोद सावंत नितीमत्तेच्यो ज्यो गोश्टी करता हे सगळे मंत्री, हांगचे मंत्री, सांग्यावयलो मंत्री, बाकीचे मंत्री ज्या नितीमत्तेच्यो गोश्टी सांगता, संस्कृतीच्यो गोश्टी सांगता, कापोस जाल्यार राजीनामो दिवपाचो सांगपाचो आशिल्लो की जबाबदारी आमी घेता म्हण. जो उजो पेटलो आनी 25 लोक मेले ताजी जबाबदारी आमी घेतात, आमी ताका जबाबदार आहा म्हण. पूण ह्या सरकाराक कापोसतात ना. सो जर सरकाराक कापोसतात ना तर जनतेन तांकां दाखोवन तांची वाट दाखोवपा जाय. 27 जातलीच पूण जेडपीन आमी सुरवात करया. म्हाका खबर आहा की साहित्या गांवकार ही हांगा प्रचंड मतान निवडून येतली. लोकां भितर डिस्कंटेंट आहा, असंतोश आहा. लोक भिवून जाप काडना. थोड्यांक आतां ते नोट करता की कोण बरोबर पावता पूण म्हण हो दबाव आसा. एक हांव सांगता की दबावाक भिवपाची गरज ना. निर्भय बनो हो संदेश वचपा जाय कोणाकच. आनी कोण हांगा अमरपट्ट घेवन आयले ना. परमनंट हांगा आमदार परमनंट मंत्री जावपाचे कोण घेवन आयले ना. तांची जागा तांकां 27 दिसतली. ताजी पयलें आमी आतां 25 तांकां झेडपीक जागो दाखोवन दिवया. देव बरें.